दिव्यवाणी 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 मगाच्या भाव भयणीनो एक म्हजो मगाचो मनीस वळखीचो तो भायल्या गांवांत हांव हांगा आयिल्लो आमकां मेळोवंक ह्या काजाराक आयिल्लो तेजो हांगा आयिल्लो मेळोवंक आनी तो म्हणलो ताका केदाळे सकाळचे कामाक येताना तकली पडटा आनी सोमा न्हिदोंक आनी परत बरें जायना सकाळीं उठताना तिके तकली पडची कामां येचें नाका म्हूण बगता कितें कोणें कांय केलां गे म्हाका कामाच्या जाग्यार दुस्मानात म्हाका प्रमोशन मेळोन वयर वयर येता कांय कोणें खालें केलां गे म्हाका म्हणून विचारी लागलो देखून ताका बसोवन आमी ताच्या तकलेंत न्ही ताच्या काळजान कहली दूख आसा गे म्हणून ताका कित्याक तकली पडटा काळजान कहली दुखी आसात गे म्हणून सोदून काडल्यो आनी उलयून येताना म्हणलो म्हाका इतलीं प्रमोशन मेळटात आनी थोडे मनीस आसात आमच्या कामाच्या जाग्यार थोडे मनीस बरे आसात आनी म्हाका प्रशंसा दितात ते आनी म्हजे फ्रेंड सर्कल आसा तेय म्हाका मस्त प्रशंसा दितात आनी थोडे म्हज्या कुटुंबाचे आहात मस्त प्रशंसा दितात हांव स्मार्ट म्हूण सांगतात म्हाका उगळशितात आनी पुरा पूण म्हज्या पत्नीन आज मुसोरी एक उतार म्हाका प्रशंसा केल्ली ना खंयच्या विशयान म्हाका खंयचेंय ना म्हाका शेळें उदक वतल्या बरी एक प्रशंसा दिवन एक शबस्काय पेटोवन म्हाका उत्तेजन दिल्ली एक घडी म्हाका उडासा घेना म्हणलो आमच्या सावली सरताना आमी सोदून काडलें ताका कित्याक तशें जाता गे म्हणून मगाच्यान तशेंच एक भयण ती आस्पत्र्यांत काम करता आनी वयल्या पोजिशनार आसा मस्त वर्सांत हांव तिणें गळुले 5 पयशे तिणें हातान धरुनात पुरा सांबाळ तिच्या एकावंटाक येता आनी एकावंटाचे वॉल्डर ताणें पुरो कार्ड ताच्या न्हवऱ्या कडेन आसा तो कितें पयशे काडटा खंय इनवेस्ट करता आजी कितें कळीत ना काम करता न्हवऱ्याच्या चड सांबाळ तिका आसा पूण तिच्या कामाच्या जाग्यार प्रशंसा मेळोवन तिका वयर 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 पोजिशनार दिलां वय आनी सगळीं तिची कोण त्या आस्पत्र्यांत काम करतात हर एकलो तिच्या विशयान बरें उलयता पेशंट तिका मस्त लायक करता आनी हर एकलोय तिका एप्रिशिएट करता गांव तो जावन दी धाकटेर तो जावन दी थंय हेल्पर तो जावन दी आनी तूं खंयच्यांत ब्लड टेस्ट करच्यांत या खंय जावन दी थंय तिका पडले लक्षांत तिचें नांव कळीत आसा तितली बरी मनीस म्हूण तिका शाबासकाय उलयतात पूण तिचो तो पती एक उतार तिका बरें म्हूण सांगना देखून तिका पठान दूख खंय तावन आयली गे म्हणून बसून कावन्सिलींग करतना तिचे कडेन उलयतना एका वरा उपरांत आमकां कळ्ळें तिका ही गजाल पुरा उलोवन येताना आतां पठान दूख हा गे म्हळ्यार ना म्हणली तिच्या मोगाच्या मनशां तावन तिच्या न्हवऱ्या तावन एक तिका प्रशंसा तिका मेळोना एक तिचे तावन ताचे तावन तिका प्रशंसा दयचे जाली एक उत्तेजन दयचे जालें एक उतार तिका संतोश हाडचें जालें समाधान हाडचें जालें तिणें काडल्या कश्टांक तिणें जिवनच्या त्या जिणयेक एक फाटींबो जावन एक बरें उतार तिका मेळोना केदाळ शेळें उदक सकाळ मुखार सकयल घालचें आनी उत्तेजन दिवचें ना आनी थोडे फावटी तिके दुखीचीं उतरां उलोवचीं एक दीस तिका प्रमोशन मेळ्ळ्या दीस म्हजें बायल इतलें काम करता इतलें जोड नडटा आनी भारी हुशार कामांत देखून प्रमोशन मेळ्ळां टॉपर आसा म्हणून कोणें सांगल्यार तिच्या पती तावन न्हवऱ्या तावन एक उतार तिका येवना एक गाय काळजांत आसतना मोगाच्यान आमकां बरो संतोश समाधान काम करया म्हणून ती म्हणटा म्हाका एक दीस बरी न्हीद पडना ही पठान दूख सुरू जाता म्हाका मध्या राती जाग जाता पण त्या 3 वरां इतल्याक मागीर लोळचें मात आनी तशें जाल्यार म्हजे केसी थोडे पिकोवन आयले न्हीद नासतना आनी म्हाका जिणें उल्हास ना पयलींच्या बरी चड काम करूंक जायना बसया म्हूण जाता तोळ तेणें न्हेंचें आनी इल्लें बसचें हांवें पयलें म्हाका बसचें म्हळ्यार जायनातलें म्हणटा ती देखून मोगाच्यान कित्याक तिका तशें जालें म्हळ्यार एक उत्तेजनाचें उतार उत्तेजन दिवचें एक शबासकाय पेटोवचें एक तिणें केल्ल्याक एप्रिशिएट करचें प्रशंसा करचें एक उतार तिका गरजेच्या मनशां तावन येना जाल्यार अशें घडटा म्हणून आमकां दिसून येता मुणयांच्या ग्रंथान 12 अध्याय 18 श्लोक हें स्पश्ट सांगता थोडे बरे मनीस आसात ते तांच्या उतरांनी ते गाय गूण करतात थोडे आसात तांच्या उतरांनी ते गाय करतात
थोडे आसात म्हणटा देवाचे उतार मुनयांच्या ग्रंथान 12:18 सांगता, श्लोक 18 सांगता, थोडे तांच्या उतरांनी हेरांक गाय करता, तांकां गाय करचें मात्र तांकां कळिता म्हूण. पूण ते नसते मनीस म्हूण आपयता देवाचे उतार. नसते मनीस आपल्या उतरांनी हेरांक गाय करतात, पूण बरे मनीस जाणवायण बरयल्ले मनीस आपल्या उतरांनी तांच्या काळजाचे गायी गूण करतात म्हणून. ह्या 2 पंगडाच्या देवाचे उतरान सांगच्या ह्या 2 तरांच्या लोकांमध्ये तूं खंयच्या पंगडा सरवल्ली, तूं खंयच्या पंगडा सरवल्लोय, हे आमी विमाचो करून पळयचे. हांव खंयच्या पंगडाक सरवल्लो. गाय करचो मनीस की ह्या गाय गूण करचो म्हज्या उतरांनी गाय करचो मनीस की ह्या गाय गूण करचो मनीस की म्हणून आमी आज देवाच्या उतार मतीन दवरून आमी नियाळ करून आमकांच आमी पारखुंचे परिक्षा करची, तपासणी करची. म्हज्या त्या काळजाची, म्हज्या जिणयेची, म्हज्या सालीची, म्हज्या उतरांची एक तपासणी करची. आज तूं तुज्या उतरांनी तुज्या मोगाच्यांचे काळजाचे गाय, मतीचे गाय गूण करताय गी या तूं गाय करताय. तुज्या भुरग्यांक, तुज्या कुटुंबाच्यांक, तुज्या वळखीच्यांक, इश्टांक तांचे गायी गूण करतलो एकलो जाय. तुज्या कुटुंबाच्या हर एकल्यांक गाय गूण करतलो, कुटुंबांत वळखीच्यांक इश्टांक गाय गूण करतलो. येराणी केल्ले गाय मस्तात गूण करतलो एकलो जाय. तूं गूण करचो मनीस की गूण करतलो एकलो जाय. तो तूं गी तुजी गूण करची उतरां जाय म्हणून ते आशेतात. तूं गूण करताय गी कुटुंबान तुज्या गूण करताय गी. बैले भुरग्यांक तूं तुजी गूण करची उतरां जाय तेले उतरां तूं दिताय गी. या बुरशीं उतरां उलयताय, दुखची उतरां उलयताय, गाय करची उतरां उलयताय. आज तूं नियाळ करून पळय. तुज्या पत्नीक या तुज्या पतीक आय लव यू म्हणाय गी. आज पळय आयच्या दिसा तुवें म्हणाय गी आय लव यू म्हणून पुटलून धरलें गी. हें गाय गूण करचें उतार. आय लव यू म्हणचें आपणें तें गाय गूण करचें उतार तें आज तुवें म्हणाय गी. तूं म्हजें जालें देखून हांव देवा अर्गां दितां. आज इतलो संतोशान आसा तुजे कडेन काजार जाल्ल्या वरवीं म्हूण म्हणाय गी तुवें. हें गायक गूण करचें, हें उत्तेजन दिवचें, प्रशंसा दिवचें, भद्रती दिवचें. हें उतार म्हणाय गी. देवान तूं म्हाका फावो केलें आनी तूं म्हजें सांगता तूं म्हजें देखून हांव आज इतलो संतोशान आसा, इतले आनंदान आसा, इतलो भलायकेवंत आसा, इतलें हांव हुशार लवलविकेत हांव आसा म्हूण तुवें सांगलाय गी. हांव इतलो संतोशान आसून तूं कारण म्हूण सांगलाय गी. आज देखून हांव देवा अर्गां दिता म्हूण सांगलाय गी. तूं पती जावन तुज्या पत्नीक तुवें सांगलाय गी. तूं पतीन जावन आळे बा तुजे कडेन काजार जाल्ल्या वरवीं हांव आज इतलें मजा करन आसा, इतलो संतोशान आसा, इतलें हॅप्पी आसा, इतलें म्हजें तें इतलें जोश आसा म्हूण तुजे वरवीं काजार जाल्ल्या वरवीं येर मेळ्ळो जाल्यार म्हाका इतलो संतोश आसचो ना म्हूण तूं पतीन जावन तुज्या पतीक सांगलाय गी. त्या जाल्यार ताची काळजाचे गाय गूण जाता जाले, ताची पाट दूख गूण जाता जाली, ताच्या बावळ्यान ताची दूख गूण जाता जाली, ताची तकली फडाफड पयस जाता जाली, ताच्या हातापांची वळवणी जाता जाली. ताका सगळे 7 घंटे न्हिदल्या वेळार राती 11 वरां तावन सकाळीं 7 वरां म्हणसर या 6 वरां म्हणसर ताका बरी न्हीद पडटी जाली. ती उतरां म्हणाय गी. आतां त्यो तुजे उतरां नासतना न्ही तो करगाता. तशें म्हणलें जाल्यार तुजे पतीन बरी न्हिदती जाली. रातीन 10 वरां तावन सकाळीं 6 वरां म्हणसर बरी न्हिदती जाली, खाम करून गुरबा मेळटी जाली. तसली उतरां म्हळ्याय गी. देखून हांव संतोश पावता, देवा अर्गां दिता म्हूण तुवें सांगलाय गी. ही गाय गूण करचीं उतरां तीं आशेतात, तुजे मोगाचें आशेतात. तुजो नवरो आशेता ही गाय गूण करचीं उतरां. तुजे पतीन आशेता ही गाय गूण करचीं उतरां. ही गाय गूण करचीं उतरां तुवें सांगल्याय गी, तुवें म्हणाय गी. आनी हाचे वरवीं तांकां तुवें गाय गूण केल्याय गी म्हूण आज उतरां नियाळ पळय. 9व्या क्लासींत आसतो 9th स्टँडर्डांत शिकलो. डॉन लियोन म्हणलो भुरगो. सक्कडी म्हाका स्मार्ट म्हणटात फादर. ताका आमचे हरशीं कावन्सिलींग हाडलो. ताका आमचे डॉन लियोनाक आमचे हरशीं कावन्सिलींग हाडलो. आनी तो खाले म्हळ्यार शिकना, हट्ट करता, तशेंच करता. सगळो दीस मोबायल बसून गेम शिकालें खेळटा. आमी येताना अशें गोवन बसता, नातल्यार बागलां घालून बसता. कितें सांगलें कोना इपटे हांव जळ्यांतल्यान फाटल्यान वचून जळ्यांतल्यान पळयताना तक्षण ताका कळ्ळें आनी ताणें मोबायल गुंडयलें. अशें आसलें मोबायल अशें दवरलें. म्हाका खालें म्हूण कळोना, कितें पळयता म्हूण कळना म्हणून. मागीर चेरकेडे आमी उलयल्या एक 40 मिनटां उलयल्या उपरांत आमकां कळ्ळें सक्कडी ताका स्मार्ट म्हणटा. तो स्मार्ट आसा भुरगो. मोबायलान ताका कितें कळीत ना म्हणना. कालें विसरल्यार तूं करता. म्हणजे मोबायलान थोडें काम करनातलें थोडें ताणें पुरो सेट करिल्लें. अशें करा बाबा अशें करा. 9व्या क्लासींत 9th स्टँडर्डान पुरो ताका कळटा चेरक्याक. सक्कडी देखून ताका टिचरां स्मार्ट म्हणटात, ताचे शेजारी ताका स्मार्ट म्हणटात, ताचे फ्रेंड्स ताका स्मार्ट म्हणटात, सक्कडी स्मार्ट म्हणटात. पूण ताचो तो बापूय एक दीस म्हणी ताका स्मार्ट म्हणोना. आनी तो बापूय खोली बुरशीं उतरां उलयता म्हूण ताणें आमचे कडेन सांगली.
ताची आवय 1 मिनट ताच्या सांगता बसूंक तयार ना. म्हाका पुरो जाता तुज्यातल्या बस म्हणून. देखून ताचे कडेन उलयना, प्रशंसा करना. तूं स्मार्ट म्हणना, प्रशंसा म्हणना. देखून तो भुरगो इतलो हट्टी जाला, शिकोवंक आयकना. 2-3 फेल जाता इतलो बुदोवन भुरगो. आतां बरोबर शिकता. एका 3 म्हयन्यांत जावन असो तो भुरगो शिकता गी. हो त्या मोबायलांनी पयस केला आनी ताचे कडेन उलोवन आमी स्मार्ट म्हूण सांगून ताची थालेंतान दाखोवन दिवन तूं अहल्यांत हुशार, तूं लेखांत आनी सायन्सान मस्त हुशार, तुका फाटीं घालतलो कोणी आसा गी म्हूण आमकांत समजना म्हूण ताका सांगले उपरांत बरोबर शिकता. आनी तुका आमी प्रशंसा करता, आमकां फोन कर म्हूण. आवय बापायक सांगलां प्रशंसा कर, शीक म्हूण नाका ताका. आमी सांगता हांव ते म्हयन्या फाटीं फोन कर, तुमी खालें ऑब्जर्व करा आनी म्हाका फोन करा म्हूण सांगलें. आतां आवय बापाय फोन करतात, बरोबर शिकता फादर, मोबायल आपणिना, बरो हुशार जाला म्हूण. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, हेरांनी तुज्या पुताक, दुवेक, पत्नीक प्रशंसा केल्यार, एप्रिशिएट केल्यार पावना. तें पावना. तुवें केलां गी, तुजे तावन ती आशेतात. हेरांत आनी शेजारची तुका तुज्या भुरग्याक एप्रिशिएट करतात, शेजारी तुज्या पतीक एप्रिशिएट करतात, शेजारी तुज्या पत्नीक एप्रिशिएट करतात. ती स्मार्ट म्हणटात, ती उत्तेजन दितात. तूं दिताय की तांणी केल्यार पावना. तुवें करिचें, तुवें एप्रिशिएट करिचें, तुवें तांकां लायक करिचें, तुवें आय लव यू म्हणचें. तुजे वरवीं आमचें कुटुंब उजवाडटा म्हूण तुवें सांगचें, तुजे वरवीं म्हजी जिणी उजवाडली म्हूण तुवें सांगचें, तुज्या खातीर हांव देवा अर्गां दिता म्हणचें. त्या दाळा तांचे गाय गूण जातात. देखून आमी आमच्या मोगाच्यांक आमच्या उतरांनी आशिर्वादीत करी जाय. हेरांनी प्रशंसा केल्यार पावना. आमच्या उतरांनी आमी आमच्या भुरग्यांक, आमच्या पतीक, आमच्या पत्नीक आमी प्रशंसा करून आशिर्वादीत करी जाय. हांवें सांगचें, तूं कितलो बरो, तूं कितल्या थालेंतांनी बरयल्लो, तुजी थालेंतां पळय, तूं फुडें कितें जाताय गी म्हूण तो देव मात्र जाणा. तेदो व्हडलो मनीस तूं जाताय, तूं व्हडलो जाताय, तूं देवाच्या बेसावान तूं व्हडलो जाताय. म्हाका खळीत आसा तूं केदो व्हडलो जाताय म्हणून, मुखार तूं व्हरतो जाताय म्हूण. तूं फुडें कितें जाताय म्हूण सांगूंक तूं फुडें कितें जायनाय, तूं थोन जायनाय रे, तूं व्हड जायना रे म्हणूंक मस्त जन आसात. जायनाय म्हणून फुडें कितें जातलोय, तूं कांय व्हडलो जायनाय म्हूण सांगूंक मस्त जन आसात. पूण तूं मुखार कितें जाताय, तूं फुडें कितें जाताय म्हूण सांगूंक थोडेच आसचें. तांतलो तूं एकलो जायचें. तूं गरजेचो तुज्या कुटुंबान, तुज्या भुरग्यांक मुखार तूं कितें जातलोय म्हणून. त्या भुरग्याक आमी सायंटिस्ट जाता, तूं अमेरिका पावताय म्हणून आमी ताका प्रशंसा केल्या. तूं अमेरिका गेल्ल्या वेळार तूं मस्त जाणा भुरग्यांक तूं कुमो कर, शिकोवंक आनी तांकांय वयर हाड म्हूण सांगलां आमी त्या चेरक्याक. तूं व्हड जायचें. अमेरिका घेताना आमचो उडास काड, मस्त जाणा भुरग्यांक तूं वयर हाड, खंय आदार दी म्हूण सांगलां. ताका बारीक खुशी. देखून तूं फुडें कितें जातलोय म्हूण आमी सांगचें, तुमी सांगचें. आनी ताका तूं तुज्या भुरग्याक या तुज्या व्हंकलेक या तुका काम करच्या कडेन धमकी दिवंक, बुल्लींग म्हणटा आमी, बुल्लींग धमकी दिवंक मस्त जाणां, जायतीं जाणां आसात. पूण मोगाच्या भाव भयणी, तांकां बेश्टावंक, तांकां हर्ट करूंक, तांकां धमकी दिवंक, दुखोवंक जायतीं जाणांत. पूण तांकां एप्रिशिएट करूंक कोणूच नात. तांकां एप्रिशिएट करूंक कोणीय नात. तुवें जायचें, ताका एप्रिशिएट करतलो. तुज्या कुटुंबांत तुवें धमकी दितलो, बुरशी उलयतलो न्ही, पूण एप्रिशिएट करतलो. तुज्या कुटुंबान तूं बाये तुज्या न्हवऱ्याक, तुज्या भुरग्यांक एप्रिशिएट करतली. तूं जायचें, धमकी दिवची, बुरशी उतरां उलोवची न्ही, एप्रिशिएट करचें. त्या दाळा तुजो भुरगो फुलोवन येता, वाडोवन येता. ताच्या काळजांत तो गाय गूण करतलो तसो भुरगो तो जाता. तो गाय गूण करतलेंचें चेडूं तुजें दूज जाता. देखून ताका तुवें रुपीत करनाडीचें. तो रुपी जावन तो तुज्या घरांत तूं ताचो मोग करताय. आय एम प्रावड ऑफ यू. हांव तुज्या खातीर हेम्में पावतां. हीं उतरां गाय गूण करचीं उतरां, हीं उतरां प्रोटेक्ट करचीं, हीं उतरां भद्रती दिवची, सेक्युरिटी दिवची. हें गरज तुजें गाय गूण करचें मस्त गरज. त्या दाळ तुजो भुरगो गाय नासतना बरो वाडोवन येता. गाय आसलो भुरगो केदाळे पिडेस्त ताच्या उतरांनी, पिडेस्त ताच्या दृश्टीन, पिडेस्त ताच्या कामांनी, कर्तवांनी पिडेस्त तो बरो न्ही. देखून मॅच्युअर आसलो भुरगो तुजो जायचे जाल्यार ताचें गाय गूण करचें. आय एम प्रावड ऑफ यू, आय एम व्हेरी प्रावड ऑफ यू, आय लव यू म्हणून तुमी केदाळ म्हळ्यार ताका प्रोटेक्शन मेळटा. म्हाका प्रोटेक्ट केलें, म्हाका भद्रती आसा म्हूण तो बगता आनी ताचे गाय गूण जातात. हीं जीव दिवचीं उतरां, हीं उलोवंक कुटुंबांत अभ्यास करिचें. आतां जावन तुवें आसतावन अभ्यास कर. हीं एकच पटी येनात. जीव दिवचीं उतरां उलोवंक, गाय गूण करचीं उतरां एकच पटी येनात. तीं प्रॅक्टीस करून येतात. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कहलीं उतरां उलयता, गाय गूण करचीं उतरां उलयता. जेजू गूण करचीं उतरां उलयता. मार्काच्या वंजलांत अध्याय 8, 20 आनी 5 श्लोक 25, 25.
अध्याय 8 मार्काच्या वंजेला अध्याय 8 25वा श्लोक बारी मोगासो करून खणया जेजू जीव दिवची गूण करची उतरां उलयता त्या उतरां उलयता जेजूक विचारतात एका हळ्ळे गेल्या वेळार एका कुरड्याक गूण करचे आपण गूण करचे म्हणून लोक म्हणटा सगळो सांगता म्हणून जेजू हो मस्त कश्ट जाता दिश्ट नासतना ताका गरज जाता ताच्या कुटुंबाक ताणें पळोवची ताची दिश्ट गेल्या उलोवना ताच्या कुटाम पोचूंक ताका जायना मस्त वळवळटा त्या कुटाम देखून ताका तूं आपण न्हू तुका गूण करूं जाता तुवें गूण करचें म्हणून सगळी लोक म्हणटा जेजू लागीं देखून जेजू येता ताका ताच्या दोळ्यांक आपडटा आनी तक्षण ताका दिसोंक सुरू जाता जेजू ताचे कडेन उलयता मोगान उलयता म्हण आसा जेजू उलयलो ताचे कडेन गूण करच्या उतरांनी उलयलो देखून ताका गूण जाली त्याची दिश्ट खंय त्या वेळार त्या दोळ्यांक पिडा आशिल्ली गाय आशिल्ले ते गाय गूण जाले ताका दिसोंक सुरू जालें जेजून ताका आपडलें ताका दिसोंक सुरू जालें तो वगे रावना म्हाका दिसता म्हण वगेत रावना तो म्हाका म्हणलो सोमया जेजू म्हाका स्पश्ट दिसना गैरें दिसता मनशान दिसतात रूख चड आनी गैरें दिसता म्हूण जेजून ताका परत्यान आपडलें जेजून ताका परत्यान आपडलें तो वगेत रावलो जाल्यार जेजू परत्यान आपडटो नालो तो उलयलो सोम्या म्हाका दिसना म्हूण हांव जाल्यार म्हणटालो इल्लें दिसता न्ही पुरो म्हण हांव सोम्यान दिसता म्हणटालो तो म्हणलो मनशां सोमान दिसतात म्हाका रूख झाडां आनी तें नासलें गैरां आनी म्हाका गैरें दिसता स्पश्ट दिसना क्लियर ना कंप्लीट जावना म्हाका गूण जावना कंप्लीट जावना म्हण जेजून ताका परत्यान आपडलें जीजस टच डी मे सेकेंड टच जेजून ताका सेकेंड टच दिलें आतां म्हणलो तो सोम्या म्हाका आतां स्पश्ट दिसता सगळें म्हाका क्लियर आसा कंप्लीट दिश्ट आयली पयलें म्हाका कंप्लीट दीस येवना कंप्लीट गूण जावना आतां कंप्लीट गूण जालें म्हणलो जेजू इतलो संतोश पावता ताका कंप्लीट दिश्ट आयली म्हूण कित्याक म्हळ्यार जेजू ताका मानवता कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगलें सोम्या म्हाका पावना आणकी दी म्हाका दिश्ट इतली पावना सोम्यान ताका पूर्ण दिश्ट दिली संपूर्ण कंप्लीट दिश्ट ताका दिली व्यक्तीक तृप्ती जावना ताका पयलें आपडल्या वेळार ते अर्दी दिश्ट आयलो ताका तृप्ती जावना जेजून ताका कित्याक सेकेंड टायम आपडलें कित्याक परत्यान आपडलें म्हळ्यार तो म्हणलो म्हाका तृप्ती ना म्हणून अर्दी म्हाका दिसता म्हाका तृप्ती ना कंप्लीट म्हाका मेळ्ळें दिश्ट म्हणून देखून देवाचें बेस्ट ताका सुख तें जर तर ताणें वगेत रावलो जाल्यार इतली दिश्ट पुरो म्हळ्यार देवाचें बेस्ट देवाचें अती वर्तें सखत ताका सुक्ती आसली ताका गैरें दिसल्यार पुरो म्हण ताणें चिंतलें जाल्यार तुज्या जिणेंत तुज्या जिणेचो शेवट तो तूं पावोवंक वधाडताय आनी इल्लेशें जिणेचो शेवट तुजो गोल तूं एचीव करताय इल्लें मात्र पूण तूं तृप्तेन वगे येता साय देवा कडेन विचारला इंगी तुवें जेजू म्हाका इतलें पावना म्हाका दी म्हूण तुवें विचारला इंगी म्हाका कंप्लीट दी म्हजो शेवट पावचे येतलें म्हाका कंप्लीट दी म्हूण विचारला इंगी तुवें तुज्या कुटुंबा जिवितांत थोडे फावटी ब्लड विजन म्हणटा आमी ब्लड विजन म्हळ्यार गैरें ब्लड विजन तुका पुरोगी या तूं पुर्तें पळोवंक आशेताय तुजीं स्वप्नां तुवें स्वप्नां केलें घर बांदीचें या केल्या स्वप्नां भुरग्यांक शिकयचें आनी खंय व्हडलीं स्वप्नां तुवें चिंतिल्लीं तीं स्वप्नां आतां कुंठातात अर्दी कंप्लीट जावनात अर्दी मात जाल्यात ती तुवें जारी कंप्लीट जारी करून जेजू लागीं म्हाका तो सेकेंड टायम तुका आशिर्वाद दिता सेकेंड टच दिता परतून आनी एक बेसांव दिता तुवें विचारला इंगी कित्याक म्हळ्यार तुका थोडें इल्लेशें मेळ्ळें तेन्ना तूं तृप्ती जावन तुवें व्हडलीं कामां करुनात एक तुवें एका भुरग्याक कोणा तूं हेल्प करताय आनी तुका आशा आसली म्हाका देवान 10 जाणां दुबळ्या भुरग्यांक कुमो करचें म्हूण आतां एकल्या भुरग्याक तुजें करचो मुग्दाव न्हू एकल्या भुरग्याक मात कुमो करूं मेळटा 9 जाणांक तुका जायना आनी तुका तृप्त्या एकल्या करतालें एकल्या कुमो करतालें म्हणून तूं गरजेवंतांक हांव गरजेवंत हर एका म्हयन्यांत 300 रुपया दिता म्हणून देवान तुका बेसांव दिलां हर एका म्हयन्यांत तुवें 2000 रुपया दिचे म्हणून 2000 रुपया दे ना हांव 200 रुपया दिता आनी 300 रुपया दिता ना तृप्ती पावनाका तुज्या भुरग्यांक 2000 दी म्हूण हांवें एका भुरग्याक हांगा सांगलें तुका म्हाका कितलो सांबाळ मेळटा फादर अमेरिका गेल्यार म्हणलो तुका कांय 3 लाख रुपया मेळटीत थंय गेल्यार म्हयन्याक 3 4 5 लाख रुपया इंडियाचे मेळटीत म्हण सांगलें तुका 5 लाख मेळ्ळ्या वेळार तुका 5 लाखाच्या वयरी मेळोवंक पुरो तर मागतात ही बाद वय मागता काले मागतात फादर म्हणलो तुवें दुबळ्यांक 1 लाख रुपया दिवच्या तितलो तुका देव कृपा दिवन दी दांतलो एक पांटो तुजो दुबळ्यांक दिवंक गरजेवंतांक दिवंक तुका देव बेसोंगलो 1 लाख म्हणलो बापय उठोवन बसलो आवय उठोवन येवटी बसली काले फादर 1 लाख दिल्यार आमी खंय येचें तुज्या पुताक 4 लाख मेळ्ळ्यार 1 लाख दी म्हूण सांगना
ताका 10 लाख म्हणल्यार 9 लाख तो दवरून दी आनी 1 लाख दिवन दी. 9 लाख तुका पवनांत गी म्हण सांगलें. तुज्या भुरग्याक आतां 1 लाख मेळटा, 1 लाख दी म्हणा हांव. ताका 10 लाख मेळ्ळो जाल्यार 1 लाख दुसऱ्यांक गरजेवंतांक, कश्टांत आशिल्ल्यांक, निर्गतीच्यांक त्यो तांकां दी म्हणल्यार सूख आगी म्हण सांगलें. देव ताका 10 लाख फाव करून दी, तातलो 1 लाख दुबळ्यान दिवन दी. हांवें मागचें म्हण सांगलें. मोगाच्या न्हू, आमकां इल्लेशें मेळ्ळ्यार पुरो, गैरें मेळ्ळ्यार पुरो, पूण कंप्लीट आमकां नाका. ब्लड विजन आमकां नाका. ब्लड विजन आमकां जाय, पूण कंप्लीट विजन आमकां नाका. तुजीं सपनां आज जारी केल्याय गी. तुवें हेरांक कुमक करता म्हूण सपनयल्लोय, हेरांक आदार दिता म्हूण सपनयल्लोय, तुजीं सपनां जारी करूंक म्हाका तूं पावना म्हणून थंय तूं बसल्याय. जेजूचे आशिर्वाद दिसताले, सोम्या म्हाका इतल्या जाणांक हेल्प करूंक जाय, म्हाका बेसांव दी म्हणून, म्हाका बेसांव दी म्हणून. हें जावन आसा आमचें पयलें मागणें आत्मज्योती आश्रमांत. आज आयिल्ल्या सोमेस्तांक गरजेवंतांक तांच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हणून खरी एक दीस आमी दिमेर मागता. आमच्या आराधनाचें कंतार जाल्ल्या क्षणां तें ल्हानशें मागणें आसा. तातूंत हांगा आयिल्ल्या तुज्या नांवान हांगा येतात, तुज्या कृपेन बेसावक येतात. खरी एकल्या गरजेवंतांक एक आशिर्वाद दिवं, तांच्या गरजां पावोवंक आमकां तूं पाव म्हणून. सोमी एका नांदा एका रितीन एकल्यान दार दमतना आनी एकलो दार उक्तें करन, एकलो दार दमतना आनी एकलो दार उक्तें करन आमकां हेल्प करता. आमी सोम्याचें सेकंड टच हर एक दिसा, खरी एक दीस आमी सोम्याची सेकंड टच गैरें ब्लड इल्लेशें न्ही, संपूर्ण देवान दिवच्या बरी आमी ताचे कडेन मागता. देखून तुजीं सपनां जारी जायना तर वडणय म्हणून बसल्या गी ती जारी जावंक. तुजो संबंद तुटल्यार वडना, म्हजो संबंद गेल्यार वडणी, तुटल्यार वडणी म्हणून बता गी. ह्या म्हजो संबंद आणखी वर्तो जायचे, घट जायचे म्हणून तूं सेकंड टचाक राखून आसाय. तुजो आतां संबंद बरो ना कुटुंबांत, तो घट जायचे म्हूण तूं देवा लागीं मागता गी, तुटल्यार वडना म्हूण आसाय. जेजू आशेता सेकंड टच दिवंक तुका. तुजें मेडिकल रिपोर्ट आयलो, आतां कॅन्सर आसा म्हूण धाडला रिपोर्ट, आतां कॅन्सर आसा गी नागी म्हणून तुवें टेस्ट करूंक का, तो मेडिकल रिपोर्ट येवंक का. तो रिपोर्ट येताना तुवें काल करचें म्हळ्यार म्हजो रिपोर्ट सोम्या सेकंड टच दी. परच्या रिपोर्टांत कालें आसा म्हूण आतां टाटा आस्पत्रेक धाडल्या. फाटी येताना कितले रिपोर्ट थंय नेगेटीव आयल्यात. हांगा आसा म्हण आयलां कॅन्सर, थंय कांय ना म्हण आयलां. देखून तूं आमी सोडून दिवन नजो, डोंट गिव अप. सोमी तुका दुसरे फावटी आपडटा, सेकंड टच दिता, सेकंड टच दुसरे फावटी तुका आपडूंक आशेता. देखून ताणें ही हॅज द सेकंड टच, ताचे कडेन सेकंड टच आसा. दुसरे फावटी आपडचें ताचे कडेन हें आसा गुणां. देखून तो परतून तुका आपडटा आनी तुका कंप्लीट जाय जाल्लें दिता तो. तूं ताका धराळ मापान तें तुका तो कितें तुका दिजें कितें धराळ मापान तुका दिता. देखून तुजी भलायकी दिता तुका, बरो संबंद दिता तुका. दुसऱ्या स्पर्शान सेकंड टचान ताच्या सेकंड टचाक तुवें विचारचें, लॉर्ड टच मी अगेन, गिव मी युअर सेकंड टच. लॉर्ड आस्क फॉर हिज सेकंड टच, लॉर्ड गिव मी युअर सेकंड टच. ताच्या सेकंड टचाक तुवें विचारचें. देखून तुजो थाळो सोम्याचो थाळो जायचे आनी सोम्याच्या थाळो तुवें आयकाचें. देखून जोआंच्या वांजेलांत अध्याय 10 2-4 श्लोक, चॅप्टर 10 वर्सेस 2, 3 and 4. देखून जेजू म्हणटा तो गूण करचो म्हजो थाळो, गूण करचें म्हजी उतरां, म्हज्यो शेळयो जाणांत ती म्हाका आयकतात म्हणून. देखून म्हज्यो शेळयो म्हजो थाळो आयकतात, म्हजी गूण करचीं उतरां, म्हजें सेकंड टचाचीं उतरां तीं आयकतात म्हणून. देखून गवळी ताच्या शेळयांक आपयता, बरो गवळी ताच्या शेळयांक आपयता आनी त्यो ताचो फाटलाव करतात, ताका वळखतात. तूं तुज्या गवळ्याक, तुज्या बऱ्या गवळ्याक ताचो थाळो तूं आयकताय गी, ताची उतरां गूण करचीं उतरां तूं आयकताय गी, ताची गूण करचीं उतरां आयकताय गी बाय, आयकताय गी बाबा. तो तुका चलयता गी, जेजू तुका चलयता गी, बरो गवळी तुका चलयता गी. तो म्हणटा म्हज्या शेळयांक हांव चलयतां, सर्वा करता. आय लीड माय शीप, आय गायड माय शीप म्हणटा जेजू. हांव म्हज्या शेळयांक हांव चलयतां, हांव म्हज्या शेळयांक हांव गायड करता, मार्गदर्शन दिता म्हणटा. तुका चलोवंक दिताय गी, जेजू तुका चलयता गी. आज तुजीं उतरां जेजून चलोवच्या शेळयेचीं उतरां गी, तुजीं कामां तुवें करचीं कामां जेजून चलोवच्या शेळयाचीं, जेजून मार्गदर्शन दिवच्या शेळयेची जिणी गी तुजी, ती जिणी गी. आतां तूं हेरांक गरजेवंतांक पावताय, जेजून मार्गदर्शन दिल्ल्या शेळयेन केल्ल्या बरें कामां तूं करताय गी. आज चिंतून पळय. देखून ताच्या थाळ्याक तूं गामाण दिताय गी. चड वस्तू पळयता आमी वताना जेजूक आमी गामाण दिता गी. आमी वस्तू खाणयताना, आमकां इतल्यो वस्तू खाणयताना गरजेवंताक आमी कितलें दिलां म्हणून आमी फारकून पळयलां गी. आमी संबंद
पाड करिनाका म्हण जेजू गायड करता. आमी संबंध पाड करता वंगी. गरजेवंतांक कुमो कर म्हण जेजू सांगता. गरजेवंतांक कुमो करचें आमी आसा गी. मागण्यांत आमी जेजून चलोवच्या शेळया बरी, जेजूचे ताळो आयकोवच्या शेळया बरी, जेजून गायड करच्या, जेजू लीड करच्या शेळया बरी म्हजें मागणें जावन आसा गी. ह्या साक्षाक देगेत हांवें मागणें म्हणांगी. हांवें खर्चें मागणें करचें म्हणल्यार विचारान हांवें केलां गी. दर हे आमी आज निवळून पळयचें. देवाचो ताळो आयकोंक जायतीं उड्डातात, वद्दाडतात, उडोवन आसात, वद्दाडतात, स्ट्रगल करतात देवाचो ताळो आयकोंक. कितें म्हळ्यार कुटुंबांत, तशेंच इश्ट आनी सैरीं दैरीं आनी प्रत्येक जावन आतांचे माध्यमां टीव्हीचेर, माध्यमां फोनाचेर, मोबायलाचेर तुज्या तकलेंत ती आयडिया घालतात, कुटुंबाची आयडिया घालतात. इश्ट, सैरीं दैरीं, माध्यमां दुसरोच आयडिया घालतात, दुसरोच ताळो दितात, दुसरोच आयडिया घालतात. देवाचो ताळो आनी संवसाराचो ताळो वेगळो करूंक तुका कश्ट भोगता. देखून तूं स्ट्रगल करताय देवाचे उतार आयकोंक, देवाचो ताळो आयकोन, ताचे गूण करचे उतर आयकोंक. देखून तुज्या त्या आंगान पिडा, तुज्या तकलेंत दूख, पोटान दूख, पांयान दूख, फाटीन दूख. कित्याक म्हळ्यार देवाचो गूण करचो ताळो तुका आयकना. कित्याक म्हळ्यार संवसाराचो ताळो ह्या माध्यमांत कुटुंबांत येरांत तुज्या मतींत आयडिया घालता येता. तीच आयडिया गोवन आसा. देवाच्या आयडियाक, देवाच्या उतरांक, गूण करच्या उतरांक तुज्या जिणेंत जागो नासल्या बरी जालां. कितें येरांत तुका हें आयकोंक कश्ट जाला, देवाचो ताळो आयकोंक कश्ट जाला. देवाचो ताळो आयकोंक साध्या, खड्डी जावं साध्या. इट्स पॉसिबल टू लिसन टू गॉड्स वॉयस. देवाचो ताळो आयकोंक साध्य आसा. देवान शिकयल्लीं सतां आसात. देवान शिकयल्लीं सतां देवाचे उतार जावन आसा. देवान शिकयल्लें आमकां व्हडलें सत, ताचे उतरांनी ताचें सत आसा. देवाचे उतार वाचतना देवाचो ताळ्या संगी म्हाका सळावळ जाता. देवाचो ताळो खंय आसा? ताच्या उतरांत आसा, वांजेलांत आसा. ह्या उतरांत, देवाच्या उतरांत, ह्या वांजेलांत आसात. देवाच्या उतरांत ताचो ताळो आसा. ती हांव वाचतना, नियाळटाना म्हाका ताच्या उतरांचे वगी, ताच्या उतरां संगी म्हाका सळावळ जाता. सळावळ, फॅमिलियारिटी, सळावळ जाता. देखून हो म्हाका देवाचो ताळो म्हण कळटा, हो संवसाराचो ताळो म्हणी फुडलें कळटा म्हाका. देखून म्हाका संवसाराचो ताळो गी, सोम्याचो ताळो गी म्हण पळयचें. तो कसो कळटा? तो देवाचे उतार वाचतना कळटा. आनी म्हाका थोड्यो गरजो आसात. त्या गरजांक हांवें निर्धार काडूंक आसा. तो निर्धार हांव घालूंक जाता. आतां म्हाका योकलो आयला हांगा म्हणून आतां योकलो आयला, म्हाका भायल्या गांवाक वचोंक आसा. देखून ओलो एजंट इतले पयशे विचारता, लाख आनी लाख 40 लाख म्हणसर विचारता. आनी अर्दे पयले दिजे म्हणटा, दिवेत गी म्हणून तुका निर्धार काडूंक आसा. एकल्यान जागो काडूंक आसा. त्या जाग्यार आमकां समाधान जाता गी, म्हाका बरें जाता गी. त्या जाग्यार गेल्या उपरांत हांव आसले वगडोवन नास जाता गी म्हणून जागो काडोवच्या विशयांत, घर काडोवच्या विशयांत, व चेडूं सैरीक पळोवच्या विशयांत. आनी तशें पुरा एक निर्धार काडूंक आसा. तो निर्धार काडयतना तूं घाल करताय दिसान दीस ताचो ताळो हांव तुका घालूंक जाय म्हळ्यार देवाचो ताळो दिसान दीस तुका आयकोंक आशेताय तूं. आनी तूं तुजें तेंसावन तो निर्धार देवा मुखार हाडटाय. देवार मुखार हाडून येताना तूं मागण्यांक बसताय. आमच्या सांगाता मागण्यांक बसताय. तें मागणें जाल्ल्या त्या क्षणा तो निर्धार काडयताना तुका शांती भोगता. काळजान, मतींत शांती भोगता. कित्याक म्हळ्यार तुवें निर्धार काडटा देव तुका उलयल्ल्या बरी. हें खाणें म्हणून भोगता. ह्या खाणें नाका म्हणून भोगता. खाणें म्हणून भोगल्यारय तुका शांती भोगता. खाणें नाका म्हळ्यारय तें घर खाणें नाका, तो जागो खाणें नाका, ते विजाक पयशे दिनाका म्हळ्यारय, विजा मेळना म्हळ्यारय तुका शांत भोगता. दिसान दीस ताचो ताळो आयकोंक तूं शिकताना त्या आयकोनचें, देवाचें ताळो आयकोनचें देणें तुका मेळटा. देवाचें ताळो वळखून घेवंक देणें तुका मेळटा. आनी ताका प्रतिक्रिया दिवचें तुका कळटा. तें भितर तूं बांदून हाडटाय. आयकोनचें, वळखोवचें आनी प्रतिक्रिया दिवची भितर तूं बांदून हाडटाय. ताचो ताळो आयकता. चड ताचो ताळो तुका आयकताना तूं तो वळखताय आनी ताचो फाटलाव करताय. सोम्याचो ताळो म्हूण वळखताय. ताणें सांगल्या बरी करताय. ताणें सांगल्या बरी करता म्हळ्यार तुका वळखताय. देव सोम्याचो ताळो वळखताय, सांगल्या बरी करताय म्हळ्यार गरजेवंताच्यो गरजो तुका दिसता, तूं कुमो करताय. घराक गाय गूण करताय. तांकां कोणाक गाय जाल्या पळय तुज्या मोवाळ उतरांनी ते गाय गूण करताय. तांकां भद्रती दिताय, तांकां संतोश हाडटाय. त्या जाल्यार तूं सोम्याचो फाटलाव करताय. हें गूंड मागण्या वरवीं साध्य जाता. देखून तुजें मागणें गूंड जायचें. गूंड मागण्या नांतर गवळ्याचो ताळो वळखूंक साध्य जायना. देखून गूंड मागणें जायचें. उतोळ मागणें बसोन आमी म्हणटा इल्लो वेळ आनी तें जायना. गूंड मागणें जायचें. तुज्या मागण्यांत तूं देवाक कितलें गामान दिताय
आज चिंतून पळय देवा कितलें गामान दिताय ताच्या थाळ्या कितलें गामान दिताय म्हण पळय ताचो थाळो आयक ताचो थाळो तूं आयकताय गे म्हणून विमारसो करून पळय ताचो थाळो आयक आनी हेरांचे ताच्या थाळ्या बरीत उलोवन गूण करचे उतरां उलय आनी समेस्तांक गूण करचो व्यक्ती आज संवसाराक जाय तो व्यक्ती तूं आनी हांव जावया आमेन. दिव्यवाणी